मोशनी तुमचे बलिदान सर्वोद्विदार दिवभाग मानता तुसनी सामण मागात तुमच्या हाताचें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्कोर मानून घेवं. दयाल बाफा, खालत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय ही भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकलुतीन तूं आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वार्ता. सर्वेस्वराक आमच्या दैवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोरकाली आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तो किर्तूंक मनशापण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजे पुर्विल्या येवजण पूर्ण केले आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेताव तें तुवें बाचायलोलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सर दलबरां संगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूब आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश मरून सोसूक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्तची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकाचे भक्षणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोम्यास मनशा पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबळताचो गूट परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणेची काल तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता
आणि जेजूची कूड आणि रगत शेवतेले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेंत मागता. सर्वेश्वरा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सवेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो पाप साहेब, फिलिप नेरी आमचो बीस साहेब आनी सगळी यज्ञिका वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जडीत मुखामोळ पड्योंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगाती, तिच्या पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दोन दुतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता या जेजू वरवीं, या जेजू सांगाता, या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बाबा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजून शिकयल्ले मागणे म्हणटना सगळे परिस्थितीन आमी ताची वाखाणणी करूं, ताच्याच कृपेन वाडूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमच्या बापाक तुझें नांव पवित्र, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां दालेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आखातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या फातकाची न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाडताचे दीस घाल आनी तुजे खुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटाती. या शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी
तुम्ही आज म्हज्या भितरचे म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. बसात. सगल्यांक जेजूक घेवंक मेळटलें. बसलोलीं आसात तांकां आमचे व्हॉलंटियर्स दोनूय सायडीन कोंबयां घेवंक कळयतले. एकेच सायडीन सगळीं उठून खेट करूं नाकात. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. वे कैथलिक जिन्होंने कलिसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने आगे आए.